तांकां तुमी आयज हिंगा पावले तांकां सपोर्ट दिवपाक कितें तुमकां कळ्ळें हिंगा? हांव आयज तांकां सपोर्ट करपाक येयला सावड्ड्या मिराबाग हांगासर प्रोटेस्ट जो चालू आहा बंदारा खातीर. सो आतां जाला कितें, गोंयांत सगळे कडेन प्रोटेस्ट चालू आसा. आत्तां कोणी तरी म्हाका सांगलें की हांगासरूच खंय महाशिवरात्री कितले कोटी मोडपाक सोदता खंय आमचो हांगासरलो आमदार, पूण ताका हांगासर येवपाक टायम ना. पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगपाक सोदतां, म्हाजें कोणा कडेन वायटपण ना. हांव जी टिका करतां ती जेन्युइन टिका करता सारकी, आनी कोणा कडेन दुस्मानपणां घेवंक सोदिना. कित्याक सांग, आयज तुमी कितें करतात न्हू तें चुकीचें म्हणून आमी उलयता. फाल्यां सारकी तुमी बरें जर कितें केलें न्हू जाल्यार आमी तुमचें बरें उलयतले. आमी हांगासर उलोवपाकूच आसा. कित्याक खुबशे लोक आयज उलोवपाक फाटीं सरता. तांकां दिसता कितें राजकारणी बदलो घेतलो, सूड बुद्धीचें राजकारण करतलो, पूण कोणी ना कोणी तरी उलोवपाकूच जाय. म्हणून आमी गांवांनी सगळे जे एक्टिविस्ट आहा, जसो जसो तांकां टायम मेळटा, कित्याक आमी सगळे एक्टिविस्ट एक आसा, आनी जसो जसो टायम मेळटा तसो तसो आमी तांकां सपोर्ट करपाक वयता. आमी हालींच आतां चिंबलातल्या लोकांक सपोर्ट केल्लो, आनी चिंबलातल्या लोकांनी दाखोवन दिलें की आंदोलन कशें करपाचें तें. ठामपणान 44 दीस बसोन रावले आनी लास्टाक सरकाराक तकली सकयल घालपाक लायली. कित्याक तर ते सत्य नासलेले. तेंचो गांव वाचोवपाक ते फुडें सरलेले, तेंचें तळें वाचोवपाक ते फुडें सरलेले, आनी आयज मिराबाग हांगासर हीच परिस्थिती आसा. आतां म्हाजें म्हणणें एकूच, तुमकां पर्यावरणाचो मोग ना रे? हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदतां, तुका चिंबलातल्या लोकांनी त्या जंगलान कितें कितें मेळटा न्हू, झाडो पालो वखदी जी कितें झाडां आहा ती सुद्दां तिचें प्रदर्शन करून दाखयलें. म्हटल्यार तुका लज न्हू सर ती? कित्याक तूं एक आयुर्वेदीक दोतोर आनी तूं आयज पर्यावरण नश्ट करपाक फुडें सरलेलो आसा. आयज हेचो जो इम्पॅक्ट आहा ह्या तुज्या बंदाराचो, ते आमचे भाऊ हेंच्यांनी सांगून ते थकले. आयज तेंचो 4थो दीस. कितें सो आयज जर सपोज तुका समजोवपाक जाणटे लोक जर अशे रस्त्यार देंवपाक लागले न्हू, कितें रे, तेंच्या हेल्थाचो विचार कर मरे. ती आई म्हाका दिसता 75 वर्साच्या वयर, कितें हो भाऊ हा 70 वर्साच्या वयर. कितें ह्या लोकांक तूं आंदोलनाक हाडटा रे बाबा? लज दिसना तुमकां? मागीर सरकार चलयता काय सर्कस करतात रे? तुमी टायमपास करून बसले. टायमपास करपाक बसल्या. म्हणून हांवें लास्ट टायम सुद्दां चिंबलातल्या प्रोटेस्टाक कितें म्हटलेलें, इममॅच्युअर्ड हो वर्ड यूज केल्लो. तुमी जे पॉलिटिशियन थंय बसले ते इममॅच्युअर्ड, आनी स्पेशली प्रमोद सावंत इममॅच्युअर्ड. तुजे कडेन नॉलेज ना सरकार कसो हँडल करपाचो तो, आनी लोकांचे ग्रिवियन्सीस कशे आयकपाचे आनी तांकां आयकोन घेवपाची तुजे कडेन कॅपॅसिटी ना. उठ सूट तूं कितें म्हणटा, तांकां आपले कडेन यो, डेलिगेशन घे आनी आपले कडेन यो. म्हटल्यार तूं एकटोच जर सपोज जर हँडल करतलो सगळें, जाल्यार आमदार बी ना तांकां सगळ्यांक देंव म्हूण सांग मरे. मिनिस्टर आमकां नाका. आयज टॅक्सीकारांचेर तूं हँडल करूंक सोदता, बसकारांचेर तूं हँडल करूंक सोदता, मागीर भुतानीचेर तूं हँडल करूंक सोदता, मागीर चिंबलातले तूं हँडल करूंक सोदता, जाल्यार त्या गांवच्या आमदाराचो कसलो फायदो म्हाका सांग? तूं ऑपोजिशनांतले 8 जाण तुज्या वाटेन येले मरे, सरकार बरो आपूण चलयतलो म्हणून. कितें बरें गव्हर्नन्स दिवपाक गेले मरे तांकां? काय ही सत्यानासपणां करूंक गेले? दोंगर काबार करपाक गेले, शेतां काबार करपाक गेले, रानां सोंपोवपाक गेले, रानां जळटा ती पळय, जळटा रानां ती पळय थंयसर. कितें जंगली झाडां काबार करून सोडल्यान सारकी. आयज गोंयचें पर्यावरण धोक्यान आहा ह्या तुज्या सरकाराच्या अंडर. कितें आयज ईच एंड एवरी मनीस, ईच एंड एवरी गांव प्रोटेस्टाचेर आसा. मर्मुगांव कोल प्रोटेस्टाचेर आसा, पणजेकार कसिनो खातीर प्रोटेस्टार आसा, चिंबलातलो लोक आपलो गांव वाचोवपाक फुडें सरलेलो आसा, सांकवाळचो लोक मेगा प्रोजेक्टाच्या हेचेर प्रोटेस्टाचेर आसा, थिवीचो लोक तुमी कुमिदाद जागो खाता म्हणून प्रोटेस्टाचेर आसा, पेडणेचो लोक कन्वर्जनाच्या प्रोटेस्टार आसा, सोपड्या तुमी दोंगर काबार करून उडयले. उलोवंक वचत जाल्यार खूब आसा, सांज सोंपची ना, दीस पावचो ना उलोवंक वचत जाल्यार. हें तुजें सरकार 6 वर्सांनी तूं जर ह्या गोंयकारांक जर कितें दिलां जाल्यार दूख आनी दूख दिला तूं काडून, आनी कांयच दिवंक ना तूं. तूं जर हे सरकार चलयलां जाल्यार आमचो वोट घेवन मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर हे सरकार चलयला, कसिनो लॉबी खातीर सरकार चलयला, कोल लॉबी खातीर सरकार चलयला, आनी हॉटेल लॉबी खातीर सरकार चलयला. तूं बिचाचेर रिटेनिंग वॉल घालपाचें परमिशन दिता मरे? तूं बिचाचेर रिटेनिंग वॉल घालपाचें परमिशन दिता, आनी आयज ह्या गांवांत लोकांक कन्सिडर करनासतना, तेंची सहमती घेनासतना तूं बंधारे बांदता थंयसर. इम्पॅक्ट खबर आहा? एनवायरमेंटल असेसमेंट इम्पॅक्ट पळयला, चॅक केला? कितें रे, WRD डिपार्टमेंट आहा न्हू, हे सारखे 3rd क्लास डिपार्टमेंट. ह्या WRD डिपार्टमेंटान गोंयची आमची वाट लायलेली आहा सारकी. कित्याक हो जो बदामी बसलेलो, बदामी जो इंजिनियर बसलेलो थंयसर न्हू, हेणी गोंयची वाट लायल्या. आनी आतां तो पॅनलाचेर आसा. चिंबलातूय थंयसर येयल्लो तळ्याचे इन्स्पेक्टर, ते सगळे काबार करपाचें काम हो बदामी करता. म्हादई नदी ह्या बदामीन काबार केली, आनी आमच्या सरकारान ताका सपोर्ट केला, आनी ह्या असल्या इंजिनियरांक एक्सटेन्शनां दिले हेंकां. म्हटल्यार हे आयज जे मिनिस्टर बसलेले आहात हे जबाबदार आसा हेका. उठ सूट गोंयकारांनी पणजे सीएमाच्या बंगल्याचेर कित्याक वचपाचें रे? बेकार आहा लोक, काम धंदो ना, लोकांक काम धंदो ना,
पोट पाणी ना. चिमलातल्या लोकांचे 44 दिसाचे पोट खाल्ले आईचे तुम्ही त्या. ती कोण खबर हा मरे? ती थंयसर रस्त्यार भाजीपालो इकून पोट भरपी लोकां ती. कितें आनी आयज हे सगळे लोक हांगा जाणटी म्हाका चड दिसता. कितें रे म्हटल्यार प्रमोद सावंताक दया माया ना मात सुद्दां. आनी म्हाका एक आमदाराचें कळना, तुका निवडून हाडला मरे ह्या लोकांनी. तुका त्या हॉटेल लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, बिल्डर लॉबी निवडून हाडला. ह्या आमच्या नीज गोंयकारांनी तुका निवडून हाडला मरे आनी तुका त्या खुर्चेर बसयला मरे. म्हटल्यार तूं आयज तुज्या गांवचोच जावंक सोदिना. आमदाराक विचारता रे, तुज्या गांवचोच जावंक सोदिना तूं. तांकां अशें उकिड्यार उडयतलो तूं. कितें रे हो प्रोजेक्ट तांकां रस्त्यार येवपाची गरज नासली. तूं सांगूंक शकतालो सीएम हो जर प्रोजेक्ट हांगा येयत, म्हाज्या लोकांक त्रास जायत, आपूण रिजायन जातलो म्हणून. ही तपासत आसपाक जायी. आनी तिनूय आमदारांक सांगता हांव हांगसरले कितें. आनी बाब सुभाष फळदेसाय, तुका हांव एक सांगता, नथींग पर्सनल. ईच अँड एवरी टायम मरे तूं तुजी ड्युटी निभोवपाक फेल जाल्लो आसा. हे WRD डिपार्टमेंट तुजे कडेन आहा म्हणून आयकलां आमी. सुभाष शिरोडकर, सॉरी सुभाष शिरोडकर, कळ्ळें तुका. आनी सुभाष शिरोडकर बाब, तूं आश्वासनां आमकां व्हडली व्हडली दिल्ली सारकी, पूण ईच अँड एवरी टायम तूं फेल जाल्लो आसा. चिमलातल्या प्रोजेक्टाचेर तूं फेल जाल्लो आसा. आनी आयक सांगता ते म्हापशां ती शेतां आहा न्हू, तेतून माती भरून काबार करून सोडलेली आहा सारकी. न्हंय थंयसर पुल्लेली आसा. कितें उजवाड घालता तो आमकां खबर ना, पूण आयज इनडायरेक्टली तुमी गोंया काबार करता तुम्ही गोंया. कितें आयज जर सपोज गोंयचे घट्टण निसंटण जर जाला जाल्यार बीजेपीच्या टेनिवाराक जाला. हांव डायरेक्ट सांगता. फाल्यां तुमी म्हाका कितेंय म्हटलें उपकारता. अरे तुमी आयज दोंगर दवरूंक सोदिना. कितें रे शेतां पुरून उडयता. परत सांगता, कळ्ळें तुका. न्हंय दवरूंक सोदिना, मागीर दवरतले कितें. आनी हो मिराबागचो आतां बंदारा कोणा खातीर रे बाबा? हो बिल्डर लॉबी खातीर. हांव सांगता उदीक कमी आसा. परतूय सांगता, सुभाष शिरोडकर तूं म्हणटालो उदीक चड आसा म्हणून. हांव सांगता तुका उदीक कमी आसा म्हणून ही नाटकां चल्ल्या सगळीं. हे प्लांटांक दिवपाक उदीक, हे बिल्डर लॉबींग मेगा प्रोजेक्टांक उदक, हे कळ्ळें तुका. हे लॉबींग उदीक आनी खंयच्या तरी मंत्र्यांच्या आस्थापनांक हे उदीक, कळ्ळें तुका. हे लोकांक खातीर न्हू. हे लोकांक आतां त्या बोर्डाचेर बरयला 2 MLD पुरो म्हणून मरे. भाई तुमकां 30 MLD 40 MLD हांगासर गांव धोक्यान घालून कितें करपाक जाय आनी कोणाच्या सांगण्याचेर करपाक जाय? परमिशन घेवंक ना म्हणटात तुमी. डायरेक्ट येयले आनी खोणाक स्टार्ट केले. सेम तुमी थंय चिमलान केलेले, सेम तुमी थंय भुटानी कडेन केलेले. म्हटल्यार हे सरकार जे आहा न्हू, हे कायदो कानून हांकां कांयच लागना. कितें तुमी वचा म्हणटा ते मागीर डायरेक्ट कोर्टान, कळ्ळें तुका. आनी थंय केसी झगडटा आनी हांगा इल्लीगल मागीर कामां करून काडटा. चिमलानूय तेच केला आनी आयज हे हांगासर मिराबाग तेच करपाक उठला. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता की आयज आमी मिराबागच्या ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक जावो. कित्याक तर आयज आमचें पर्यावरण धोक्यान आसा. जशे आमी चिमल्यातल्या लोकां कडेन उबे रावले, तशे आयज ह्या मिराबागच्या लोकां कडेन हांगा सावड्ड्या आमी उबे रावन तांकां जैत दिवपाची गरज आसा. आनी आमी एक्टिविस्ट सगळे तांकां सपोर्ट करतले. देव बरें करूं. नमस्कार, माझे नाव तनोज अडवलपालकर. आज मिराबाग पयलीं केन्ना आयकून आशिल्लो गांव, पण आज गोंयान भरपूर फामाद. एक म्हळ्यार विनाशकाले विपरीत बुद्धी. कित्याक म्हणटा खबर आहा की हे सगळी कडेन हांच्यांची ज्या पद्दतीन सरकारान विपरीत बुद्धी ज्या पद्दतीन वापरलेली आसा न्हय, तातूंत तांगेलो विनाश हो निश्चित आसा. पण सेम टायम लोकांनी तुमकां वोट मारून निवडून हाडले, पण सेम टायम तुमी लोकांक भोगयले सामके. आनी लोक जाणटे बायलां आमच्यो आवयो रस्त्यार येवन तुमच्या नांवान श्राप घालता तुमकां. आनी हे श्राप घालता जे जालेत, ताज्या परस सगळ्या गांवांनी संपूर्ण गोंयभर तुमच्या विरुद्ध गाराणी चालू आसा. आज ह्या गांवांत जेन्ना आयले आनी सद्यस्थिती पळयली आमी, अरे 2 पायपां घालून तुज्यान उदक ओडून व्हरूं येता. हो बंदारो घालपाची गरज ना. सारकें मरे? जाल्यार म्हाका इतलेंच सांग रे बाबा, हे 280 कोटी कित्याक मोडपाक जाय? 87 करोड तुवें ऑलरेडी 87 करोड 13 लाख तुवें ऑलरेडी थारयल्ले मरे की उदक व्हरून ते ट्रिटमेंट प्लांटाक घालपाचें म्हणून, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक धाडपाचें म्हणून. जाल्यार हो 280 कोटीचें स्वप्न कोणाक पडलें? मन की बात काय कोणाक 40% उमेद आयल्या? आनी ताज्या खातीर ह्या लोकांच्या छातयेचेर पांय दवरून अरे सादी भुरगीं सुद्दां आयल्या आंदोलनाक. तूं तुमच्या अकलेक
मुद्दम म्हणटा हांगाच्यान तूं तुमच्या अकलेक, कारण आमकां गोंयकारांक मरे सादें कोणाक नेबर आले न्ही साखर सुद्दां घेतल्या आनी परत रिटर्न दिता, पण मरे देख दवरता. पण हे भारतीय जनता पार्टीचे लोक, आमदार, मंत्री तांच्यांनी वोट घेतले मरे, पण देख मात्र दवरूंक ना. मुद्दम पळया, हांगाले आमगेले चिंबेल गांवांत मोडले कितले पयशे, 52.92 crore, आनी भायर येवन स्टेटमेंट दिवंक लागले की आमी खंय 23-24 कोटी मोडले म्हणून. आनी पळोवपाक गेल्यार थंय न्ही, हांव थंय मुद्दम ते जमनीर वचून पळयलो फावंडेशनाक कितें भांगराचे वीट बीट घातल्या काय म्हणून. तशातलो प्रकार कांय ना. पण तुमकां एक गजाल सांगता, ज्या पद्दतीन आतां आमी ते देवाक पांयां पडून आयला, पावरफूल देव हांगासरलो, आनी गोंयचे सगळे देव आनी हे हिंदू जांकां तुमी श्रीराम म्हणपाक प्रवृत्त केले आनी खाकेन कोयतो दवरलो हांचे गोमटे कापपाक, आमच्या मना काळजान श्रीराम आसा. आनी ह्या हिंदूंक सोबोवपाक उठल्या तुमी. हे पळय, हे सगळे हिंदू जाले. हे हिंदूचे सरकार कशें? जर तुम्ही तांकां सामकें काबार करपाचें उडयला जाल्यार हिंदूचें सरकार कशें? मागच्या वेळी आमी सगळे आंदोलनाक उबे आशिल्ले की ती म्हादय वाटे रे वाटे रे वाटे रे म्हणून. तूं थंय कर्नाटकान वचून कन्नडान उलयतालो मरे तुगेलो आनी एकटो कोण तो? तूं थंयसर वचून सांगलें कितें? कांय भिवपाची गरज ना, तांकां तूं भिवपाची गरज ना म्हणून सांगतालो. आमी गोंयकार सगळे पळोवन घेता. कित्याक खबर आहा? तुका कर्नाटकान तुजी पार्टी सत्तेर येवपाक जाय आशिल्ली म्हणून तुवें म्हादय व्हरून तांकां दिली. आनी आज गोंयांत मोठ्या प्रमाणात उदकाचो तुटवडो तुका दिसता, म्हणजे कमी हे दिसता, उदक कमी जाला गोंयांत. पयल्या वर्सा साली गांवांत बांयो सुकल्यो ज्यो केन्नाच सुकून आशिल्ल्यो, आज परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयांत उदक ना. आनी कित्याक ना? मोठो जो भाग आसा पळय, तो तुमी मोठो भाग जो आसा उदकाचो तो तुमी हॉटेलवाल्यांक धाडला, तांची हॉटेलां चलोंक जाय म्हणून. आनी जो गोर गरीब जनता आसा पळय, तांगेले युजेज खूब कमी रे. तुवें म्हणिल्लें कितले, लास्ट टायम ताणें डिक्लेअर केल्ले कितले तरी 12,000 लिटर. जर उदक जो पर्यंत वापरता तो पर्यंत तुका बील शून्य म्हणून, ताज्या नंतर तुका अमूक अमूक आकारतलो म्हणून. अरे सायबा, 12,000 सोडूनच दी. तुवें हाडून ते लोकांच्या घरांत मिटर पडते बसयल्ले तुज्या मनशांनी, जेणे करून ते रिवर्स मारूनी म्हणून. पण तरी पूण तूं लोकां कडल्यान पयशे घेतालो. आज सेम इशू उदकाचो विशय वच जालोच. आतां लोकांच्या घरांनी खंय तुमी डबल 15 दिसांनी 2 बिलां धाडूंक लागल्या. तुमचें कितें चोरून खाल्ला रे आमी गोंयकारांनी? तुमकां देवीत आसा रे आमी? बेकार पडल्यार तुमी. ह्या जाणट्यांक तुमी जे आज रस्त्यार हाडला पळय, तुमचे तळमजत जातले, सत्यानाश जातलो तुमचें. आनी तुमकां सांगता, वोट मागूंक लोकांच्या दारान येवं नाका नालायकांनी. दारान जर पांय दवरल्यार तूं मोडून गेला हांकां. ह्या चोराक मोडून गेला. येता ते सगळे सांगा, सगळे गोंयभर मेसेज पावनी. हे बीजेपी वाले जशे दारान आयले न्ही, मारपाक सुरू करा. आमकां आनी ह्या सरकाराक, असल्या सरकाराक परत सत्तेर हाडूंक जायना. आनी हांगाच्यान ह्या धर्तरेच्यान सगळ्यांक उलो मारता गोंयकारांक. आज ह्या लोकांक, सावड्डेच्या लोकांक, मिराबागच्या लोकांक जर न्याय दिवपाक जाय, तांची घरां जर हो बंधारो बांदलो जाल्यार बुडून वतली, तांगेली फॅमिली व्हांवन वयतली. पुराणकालीन तांगेले हे गांव जे तांच्यांनी आपल्या रक्तान हांगासर बसयले, सांबाळे, गांवकी सांबाळी, गांवकारपण सांबाळे, गोंयकारपण सांबाळे. गोंय म्हणून आमकां आज जर कोण पळयता न्ही जाल्यार गांवा खातीर पळयता. नाल्यार शहरान तुमी सगळ्या दिल्ली वाडल्यांक हाडून बसयल्या आनी थंय तर तूं बार्देजांत तर सगळे दिल्लीवालेच भरल्या. थंय तूं गोंयकारपण आतां दिसना. पण आतां जर गोवा सांबाळपाक जाय जाल्यार गोंयकार बरो उरपाक जाय. आनी ताज्या खातीर आमी रक्ताचो लास्ट ड्रॉप सुद्दां दिवपाची आमची तयारी आसा. सगळ्यां कडेन मागता, सगळे
गोंयकार तुमकां हांगाच्यान उलो मारता, आमकां ह्या मिराबागच्या लोकांचें अस्तित्व धोक्यान आयला, ते सांबाळून आनी अबादीत दवरपाचें आसा. सगळे उठा, जागे जाया. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.